बांबोळी जीएमसी कडल्या गाड्यांचे प्रकरण परत एकदा पेटला। फातोडेर जीएमसीच्या भायर नवे गाडे आयले ते पळोवन फळां विकपी बायलांनी बोवाळ घातलो। सरकार फक्त आमकांच धांवडावन घालता असो तांचो आरोप। जाल्यार दुसऱ्या वटेन गाडेकार फुर्योज जाले। चुकीच्या प्लॅनाक लागून फक्त 5च गाडे तांकां मेळ्ळ्यात अशी तांची कागाळ। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दीनदयाळ येवजणेंतल्यान बांबोळेकांय गाडे आयले। गाडे पळयतकच थंयसर फळां विकपी बायलांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केली। कोफुसांव जालें। तांचे मजतीक तांची फॅमिली धांवून आयली आनी सुरू जालें केस्तांव दो कोफुसांव। घडणूक स्थळार पुलीस पावले। आमी धंदो करतात ते जाग्यार हे गाडे घालून आमकां धांवडावन घालपाचो यत्न चल्ला असो तांचो आरोप। कांय बायलांनी तर रडत रस्त्यार घालून घेतलें। शेवटाक पुलिसांनी तांकां थंयसून उबारून व्हेली। हे घडणुके उपरांत कांय वरां भितर गाडेवाले थळावो आमदार टोनी फर्नांडिसाक वचून मेळ्ळे। 38 जाण हांगा धंदो करतात, तांकां फकत 5च गाडे असो प्रश्न तांणी आमदाराक विचारलो। ताचेर जाप दितना आमदारान सरकारी अधिकाऱ्यांचो फोग काडलो। मामलेदारान दिल्ल्या प्लॅनाचेर न्यायालयान हो निर्णय घेतला। परत एकदा सुदारीत प्लॅन न्यायालया मुखार दवरतले, तशेंच फळां विक्रेत्यांक धांवडावचे नात जाल्यार तांकां दुसरे सुवातेर व्हरतले अशें आमदारान सांगलें। फळां विकपी आनी गाडेकारांचो विशय वेगवेगळो। सकाळचे घडणुकेत तांचो कांयच वांटो ना, आमदार आनी गाडेकारांनी स्पश्ट केलें। प्रमाणे आज तुमकां रायट सायडीक उगोवचें पडटलें। ते म्हणूंक लागले थोडे आमी आलो ना ते आलो ना। थिंगा कितें जालां न्हू सांगचें म्हटल्यार थिंगा पॉलिटिकली गिमिक्स जाले आनी फायनली न्हू जे कोण पॉलिटिकली कोण फुलयता न्हू ते काडटले कुशीक सोदतले। ही फ्रूट वेंडर्स आहा ती बावडी त्रासान पडटली। ही ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड न्हू असले मनशान करूंक जायना। अशें करप सारकें न्हू। तेंचो तेंचो हो कोर्टाचो सवाल। आमी म्हणटा पेट का सवाल म्हणटा ते भाशेन ते जाणट्याचो सवाल। हिंगा वचून इन्स्टिगेट करप, हिंगा वचून नाका आसलेलें करप तें सारकें न्हू। हिंगा आतां हें प्रिपेरेशन चालू आहा, तेंकां सांगलां वचून आमीच बसयलेले थिंगा बाय फोर्स। पूण तेणी सोजमोंक जाय की बाबा तुमचे प्लॅन रायट आतां हे आमचे गाडेकार कितले आहा पळय ते पासियस काडून आहा। कित्याक लागून इट इज नॉट डॅट कितें हांवें कांयच करूं ना म्हणून इट इज वेंट फॉर द फायनल एप्रुवल। फकत नांव दिवपाची उरल्या ती जाल्यार म्हाका आयज बाबीन आनी डॉमिनिकान आमचे खालापूरकारांची नांव दिलें। अपॉयंटमेंट मेळटा तेन्ना मेळचो पडलो। आमी लेटर दिला सीएमाक पळय आनी अपॉयंटमेंट विथ सीएम कित्याक म्हाज्यान एकल्यान काम करपाक जायना। आय हॅव टू टेक सिल्वर इंटू confidence and we will going. Yesterday Silver was continuously calling me, but due to some accident in a family, I was fully engaged in GMC. ताका लागून हांव GMC न्हू आनी Silver वचून हांव कसोच पावना। One of my relation fell down on the road and I have took him to GMC where my full day half day was gone there in the evening. त्या खातीर आतां आमी दोगूय जाण बसून डिसिजन घेतलें। डिसिजन म्हणजे काय ना वचून आमचे पेडचेन कितें आमचे काय घेवन वयतले दोगांना तेंच्याय लोकांक घेवन वयतले सगळीं गांथून घेवन वयतना अशें हांव टीवी पेटिशन घालना तेका मातशें लागीं हाडा म्हणून। कितलो टायम लागतलो तेका? टायम म्हाजें सांगूंक जायना। आय कॅन नॉट टेल यू दैट। आमी सर तुका कोर्टाचे तुमी जाणा, कोर्टाचे जाणा तुमी टायम कितलो लागता आनी गव्हर्नमेंटाचे जाणा। हे ऑफिसर थोडे निरलेले आसा। सर ना तेंका एका म्हयन्यान मेळ्ळी, तेंका 1.5 म्हयन्यान एक फायल मूव करतलो जाय तूं सीएमान म्हटलां ओन्ली 30% ऑफ द गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आर वर्किंग टायर्सली म्हणून उरलेलें काम करना। एक फायल मूव करतले जाल्यार एमएलए ना। आतां आमकां कित्याक लोक मातसो आमी गाडेकार मातशें हें जालें कित्याक एक हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या 14 जुलायर जाल्या ही ऑर्डर आनी इम्प्लिमेंटेशन जें आहा तें 1 म्हयन्याचो टायम दिलोलो हायकोर्टान। सो लोकांक मातशी भिरांत दिसली बाबा तेंका हायकोर्टान सांगलां की 5 गाडे थिंगा घालचे म्हणून दीनदयाळाचे। ते आमकां कांय ऑब्जेक्शन कांय प्रॉब्लम ना। वी आमी जे लॉक आहा वी अबायड विथ लॉ। सो आमकां कांय ना। हायकोर्टाची ऑर्डर जी आहा ती सुप्रीम ऑर्डर एंड वी एक्सेप्टेड। पूण आमचें जेन्ना काम चालू आसलें म्हणजे तो प्लॅन थिंगा काडलेलो आनी त्या प्लॅनान हांवें आनी प्रसादानूय प्लॅन पळयला तो थिंगा बरो PWDन प्लॅन काडला विथ टॉयलेट एंड एवरीथींग वॉज व्हेरी नायस। तो आनी ती प्रोसेस जाता फायला हांव आनी प्रसाद फॉलो करता। आतां सडनली ही ऑर्डर येयली आनी ह्या ऑर्डरीक लागून आमचो जो प्लॅन आहा तो प्रॉब्लमान येता म्हणून देखून आमकां एमएलएच्या विचारूंक जाय आसलें बाबा तो तेंचे गाडे घालता थिंगा आमच्या प्लॅनान कांय प्रॉब्लम येवचो ना। तो देखून आमी आयज एमएलएक मेळोंक येयलेले। आनी एक सांगूंक सोदता तेजे गाडे आहले पळय सिंपल ते दीनदयाळाचे 5 गाडे आहले ते गाडे जोडीतोर डेमोलिशन टायमार सेफ केलेले आनी थिंगा काडून सायडीक दवरलेले।
जाल्यार आयज जे गोव्हर्मेंटान आपणाचो फंड मोडून 5 गाडे घाल्ल्या ते पब्लीक पयशे सेफ जातले आसले. सो दीस वॉज आमी म्हणना तांकां दिवंक उपकारनासले, दिले हायकोर्टाचे ऑर्डर पळय, पूण ते गाडे सेफ करूंक जाय आसले डेमोलिशन करता आसतना. कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां, स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां थिंगा की आमी तांकां गाडे बांदून दिता म्हणून, आनी प्लस तांकां लायट दिवन आमचेच ते आमचेच भाव ते गाडेकारूच तांकां दिता, आमी हॅपी. पूण तेणीय चिंतूंक जाय, गव्हर्मेंटानी चिंतूंक जाय, 5च फॅमिली ना थिंगा टोटल 38 गाडे आसले, 38 डेमोलिशनी ऑर्डर आहा थिंगा. तो 33 लोकांक कशें तुमी एकोमोडेट करपाचे ते आमी विचारपाक आमी आमच्या MLA कडेन येयले. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिक्स.